सर काल काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन काल तुमकां 1 वर्स कंप्लीट जाता अजून पर्यंत थोड्यांक हे मेळिल्ले आसा मंत्रीपद एश्युरन्स दिल्ले आनी कितें म्हाका दिसता आमी काय एक्सपेक्ट करूंक नासले आनी करिना कितें जो तर पार्टी आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून दिता जाल्यार घेवप कित्याक वेन यू आर एंटरिंग न्यू इनटू द पार्टी आमी आदीसून आसले पण काय कारणांक लागून आमी पार्टी सोडून गेल्ले आनी जेन्ना आमी परतून येता तेन्ना पार्टी कितें डिसायड करता तेजेर आहा तें and we did not come where BJP was 15 or 16. They were 20 plus they had support of 3 independents plus MGP who were 2. 25 asle they. So situation and म्हाका दिसता गोयंचो chief minister आणि आमचो party president in the near future they will take a call on that decision आणि core committee जी आहे आणि central committee of the party that is party president and the central committee तेचेर आमी कांयच करूंक शकना आमचे काम लोकांची कामां करून दिवपाचे आवर जॉब इज टू सी दॅट पीपल्स वर्क हॅपन्स अँड पीपल्स वर्क इज गिवन म्हणजे तेंची कामां करून दिवप आणि त्या खातीर आमी जॉयंट जाल्ले आहा आनी लोकांची कामां जायत आहा ओके काल काँग्रेसीन व्हडलो प्रोटेस्ट केलो तुमचे अगेन्स्ट ते चालूच आसता सी पीपल गेव द वर्डिक्ट तो वर्डिक्ट लोकांचो आसलो गोंयच्या लोकांनी वर्डिक्ट दिलो की तुमी तुमकां आमी जिखयता म्हणजे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां जिखयले बार्देजान आमकां 4 सीट दिले पूण आमकां सालसेट आसूं मोर्मुगांव आसूं दुसरे एरिया आसूं तेंच्यांनी ऑपोजिशनान घातले थिंगा एकूच सीट मेळलो मोर्मुगांव सालसेटीनसून 8 3 मेळले गोवा फॉर्वर्डाक 1 मेळलो 4 मेळले 4 गेले सो प्रॅक्टिकली पीपल डीड नॉट वॉन्ट काँग्रेस पार्टी टू कम टू पावर whatever could be the reason so we went into opposition there is nothing no hard feeling we have joined that our constituency people get development and त्या खातीर म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट जायता बरी कामां जाता हे आमचे मेन गोल आहा देर इज नथिंग बियॉन्ड दॅट लोक कोण म्हणटा सोडून गेले हे करून गेले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक म्हणटा जो तर आमी सोडून गेले आमी वचोंक पारनासले जे डेव्हलपमेंट आयज आमी पळयता वेरियस वेदर इट इज रोड वेदर इट इज फुटपाथ वेदर इट इज गुड डेव्हलपमेंट विच इज हॅपनिंग इन एंड अराउंड ते जावचे नासले Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.